साखळे किल्ल्याच्या सोबितीकरण कामाच्या उक्तावणाक गेल्ले कडेन मुख्यमंत्री म्हादईचेर उलयलो। आपलो विरोध प्रदर्शित करचो ना म्हणना म्हादई खातीर तेंच्यांनी परवरी हाडयले। म्हाजें म्हणणें आसा की म्हादई खातीर जर तांकां हाडोवपाक जाय जाल्यार म्हादई येवन पळोवपाक जाय आसलें। म्हादईच्या मुखाचेर ज्या जाग्यार म्हादईची सुरवात जाल्या हांवें वचून पळयलां। कर्नाटकांत फाटले फावटी हांव सभापती आसतना म्हाका नोटीस इश्यू केल्ली आसा म्हणटा तशें। बऱ्याच जाणांक आमचे जे आमदार आनी पळोवपाक गेले तांकां म्हादई खबरूच ना, खंयच्यान सुरू जाल्या आनी खंय सोंपल्या किंवा म्हादई कशी आसा ही खबर ना। ते परवरी रावन आंदोलन करतात। म्हादईच्या बाबतींत आमी खंयसरूच तडजोड करूं ना, हाज्याय फुडें तडजोड करूं ना। आनी बरेच जाण उलयता आसतना आपलें ज्ञान जें आसा अज्ञान पातळटा। म्हणजे बऱ्याच जाणांनी म्हटलें की ती दिली म्हणून एनवायरमेंट क्लियरन्स ह्या प्रोजेक्टा खातीर दिवंक ना। तांच्यांनी म्हटलां प्रकाश जावडेकरान म्हणजे हांवें नेक्स्ट फोन केलो उपरांत तेणी आपलो ट्वीट काडलो, बट तें लेटर म्हाका दिसता जे उलयता तेच्यांनी पयलीं तें पत्र वाचूंक जाय। इट इज ऑन द वेबसायट ऑफ द OAF मिनिस्ट्री। A clear cut mention for the drinking water project, the EIA is not applicable म्हटला। Environmental impact assessment is not म्हटला। Rest all permission they want to take। 3 कोटीचो प्रोजेक्ट almost 2 crore and 86 lakhs almost एका वर्साच्या मिलीन एका वर्सात जातलो न्ही। एका वर्सात जातलो म्हणजे त्यांनी शॉपां खाली करून दिल्या उपरांत एका वर्साच्या डिसेंबरान खाली करता। आमी 1 जानेवारी 2020 धरले जाल्यार 1 जानेवारी 2021 आमकां प्रोजेक्टाचें इनॉग्रेशन करपाक जाय। कॉन्ट्रॅक्टर ऑन बोर्ड आसा विच इज व्हेरी मच एक्सपिरियन्स कॉन्ट्रॅक्टर इन मोमेंट बांदपा खातीर। हो प्रोजेक्ट आमकां सारको एका वर्सांत पुराय करपाक जाय। त्या खातीर जे म्हाजी सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा की तेंच्यांनी सगळ्यांनी सहकार्य करचें आनी बेगिनात बेगीन भायर सरचें। सीएमाचो पयलीचो प्रपोजल त्यांचो प्रपोजल स्पीकर आसतना ते प्रपोजलाक चालना दिल्ली सुरुवात केल्ली की आपल्या साखळी गांवांत हो बोर्ड जो आसा तो सिच्युएशन जावपाक जाय। जो भर गांवा भितर भर सिटी भितर आसा ताका 30,000 जो प्लॉट आसा जेणे करून कशें सौंदर्यीकरण जावचें आनी साखळीच्या लोकांक सांजची येवन थंय बसपाक मेळची, एक्टिविटी करपाक मेळची आनी सुंदर अशी बाजार आसले कारणान सगळ्यांक लोकांक लागीं वॉकिंग डिस्टन्स अशें वचपाक मेळटा। मजगतीं रास्ता रोखून त्रास जाल्ल्या गोंयकारांची माफी मागून विजय सरदेसाय दिल्ली वचपाक भायर सरलो। तो खंय ताचे लिगल टिमी कडेन म्हादईचेर उलोवपाक म्हूण बेगीन गेला। तो शिष्टमंडळांत वांटेकार जातलो। आतां काल जें आमी कितें केलां हें एक जागृताय गोंयकारां मदीं हाडपाक। हांवें म्हणलां कालूय बी की आमी माफी मागतात जांकां त्रास जालो। आतां आमी दिल्ली वता, दिल्ली ते तांचे बरोबर वचून मॅच फिक्सिंगान म्हाका पडपाचें ना। आमी दिल्ली वतात टू फायट फॉर जस्टीस। चड करून लिगल एक्सपर्ट्सांक कॉन्टेक्ट करपा खातीर आनी फुडलो रिकोर्स टू एक्शन कितें करपा खातीर तें डिसायड करपाक आमी दिल्ली आतां वता। बिकॉज हांव पार्टूय आसतलो, कित्याक म्हाका हांव अनकोऑपरेटीव ओर आपलेंच नवें करता अशें दाखोवंक नाका। आनी ते बरोबर गोंयचे कोणूय म्हादय साल्वार करपाक येता तांचे बरोबर आमी आसात। आनी प्रमोद सावंत जें उलयता की आपले आवयचे परस व्हड म्हणून जाल्यार ताणें तातूंत मातशें सिरियसनेस घेवंक जाय। कोणाचेर केसी केल्यो म्हूण कांय जावचें ना। हातूंत केसी सुरवात आहा, फूल गोंय येवन फाल्यां जेल बरोबर मागीर कितें करतलो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।